नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर लंच टाइम न्यूजाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो हरमल खालसा वाड्यार 6-7 चॅक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो सुदैवान टळी जिवीत हानी आमदार जी तारोलकरान घडणूक थार वचून केली पळोवणी मडगांव नवे मार्केटांतल्या 2 दुकानांक मध्यान राती लागलो उजो पलोवपी धान उजो हाडलो नियंत्रणात उजो लागलो कसो हाची मेळूंक ना म्हायती कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात आता मेरेन 5 भयणींचो जबाब केला नोंद वावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय डीआयजी वर्षा शर्माचे आवाहन अमेरिकी प्रशासनाकडेन करार करूंक ना जाल्यार काय पेटंट वखदांचेर 100% मेरेन लायतले आयात कर ट्रंपाचो फार्मा कंपन्यांक इशारो देशभरांत जावपाक लागला वखदांचो उणाव मतभेद कुशीक दवरून आमदार विजय सरदेसायन फोंड्या पोटवेंचणुकेंत उमेदवार केतन भाटीकाराच्या प्रचारांत घेवचो वांटो दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्या तोचे विजयाक आव्हान आणि फाटल्या 50 वर्षांत काँग्रेसीन देशा खातीर करूंक ना कांयच फक्त केल्या लूटमार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचो आरोप लोकांनी फोंड्या पोटवेंचणुकेक रितेशाक दिवचो तेंको केले आवाहन आता खबरो विस्तारान हरमल खालसा वाड्यार 6-7 चॅक्सांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक कैद केल्या उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो सुदैवान जिवीत हानी टळी मजगती थावो आमदार जीत आरोलकार हांणी घडणूक थार वचून पळोवणी केली आनी हे विशीं मुख्यमंत्र्यांक लेगीत कळीत केलें मडगांव नवे मार्केटांतल्या 2 दुकानांक मध्यान राती उजो लागपाची घडणूक घडली उजो पालोवपी दान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो मात उजो नेमको कसो लागला हाची म्हायती मेळूंक ना मजगती हो उजो लागपाची घडणूक हुस्को करपा सारखी आसा फाटल्या 2 वर्सां सावन उज्याच्यो घडणुको घडच्यो न्हय ताका लागून उपाय येवजण करपाची मागणी केल्या अशें समाज व्हरपी चिराग नायकान सांगलें सी राती म्हणजे सकाळी 2:56 आमकां कॉल येयल्लें मार्केटान उजो पेटला म्हणून सो हे भितर जेन्ना आमी भितर येता ते मेन हितून फस्ट एक्सेस आहा सो तेंचे पयलें तिसरें शॉप वो चवथें शॉप आसतलें टेलरींग अशें याशीन शेख म्हणून ओनर आहा तेजो ओनर म्हणजे तो चलयता तो बॅगां तेजी बॅगां कपडे शिवपाचें काम करता तेजें आनी सॉफ्ट ड्रिंकाचे एक हा दामोदर म्हणून दामोदर बोरकार तेजे दोन्ही जळोन गेल्ली आहा मशिनां आहा तेजी शिवपाची 500 मशिनां आहा शिवपाची आनी ही एरिया जाली बरें जालें सगळ्याक स्प्रेड जावन आमी येवन इमिजिएटली येवन फायर फायटींग करून तो हाफ टँक म्हणटा ते भाशेन वॉटर टेंडराची ते मारून उजो पालयला इमिजिएटली सो तो उजो कसो पेटलो तो अजून कांय कळना चडशें शॉर्ट सर्किट जावपाक शकता चड करून जाल्यार तो अजून कळना ना कसो पळयला लायटीचे इलेक्ट्रीक सगळें तेंचे जळोन गेल्लें आहा हेजें आनी तेजें सॉफ्ट ड्रिंक विकता तो दामोदर तेजे मातशें वयल्यानसान ताका स्प्रेड जाल्लो तेजें ताका मातशें डॅमेज जालें हेजें सगळें जालां ल्हान हें 2x3 अशें
ल्हान शॉपां और 2 देखो आसपाना 2x3 आसपाना 2x3 अशी गल्ला तितली एरिया आहा तेका सो ल्हान शॉपां मडगांवकारांनो एक अत्यंत भयानक गजाल आज फातोडेर मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या मार्केटान जाली. थंय उजो लागलो. आतां देवादयेन कोणाक हार्म जालें ना, पूण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी 2 वर्सां जालीं आमी सरकाराक सांगता, मडगांवच्या आमदाराक सांगतात आनी म्युनिसिपालिटीक सांगतात की थंय परिस्थिती बिकट आसा, ताजें रिनोवेशन घेवचें. आतां आय कॉंग्रेच्युलेट देम की तांणी तें रिनोवेशन घेतलें, पूण आमी सांगिल्लें तेन्ना रिनोवेशन घेवपाची गरज आशिल्ली विथ ऑल द कम्प्लायन्सीस कनेक्टेड टू हेल्थ, सॅनिटेशन एंड फायर. फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. एक बारीक सुद्दां थंय उजो लागलो न्ही, आतां तो कंट्रोलान आयलो, देवादेन कोणाक कांय जालें ना आनी असो उजो परत लागचो न्ही आनी बारीक कितें जाल्यार कोणाक जावचें न्ही अशें आमी मागता. पूण थंय फायर सेफ्टी आनी कम्प्लायन्साची गरज आसा. आमी 2दा मुद्दे काडिल्ले आसा. रिनोवेशन करता जाल्यार सारके तरेन करा, कित्याक इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. इन एडिशन टू ह्युमन लायफ देर इज लॉट ऑफ म्हणल्यार लाखांनी रुपयाचो माल थंय आसता. आनी म्हाका दिसना म्हणल्यार तशे तरेन इन्शुरन्स तांणी घेतला काय ना, तो भयंकर प्रॉब्लेम जातलो, धंद्याचेर प्रॉब्लेम जातलो. एट द सेम टायम एक मडगांवकारांक जो पळय भंय उरतलो आनी जो पळय इमोशनल डिस्कनेक्ट जातलो मार्केटा कडेन, हाजे खातीर हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता, म्युनिसिपालिटी कडेन मागता की जे तुमी करतात ते सारके करा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली कित्याक फॅब्रिकेशन जॉब खूब आसा. मोस्ट इम्पॉर्टंटली फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स, हेल्थ रिलेटेड कितें, कित्याक हांवें पळयलां सिगरेज आनी खूब घाण उदक थंयच्यान सकयल्यान जे पळय फातर घाल्ले आसा ताजे सकयल्यान वता आनी इट कॅन लीड टू हेल्थ हजार्ड्स. सो हाजेर तुमी दुर्लक्ष करचें न्ही अशी एक म्हजी मागणी. कुडचडे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात बळींसयत बायलांचो जबाब नोंदपाचें काम पुराय जालां. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 5 जाणांच्यो तक्रारी नोंद केल्या अशी माहिती पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा हांणी दिली. ह्या प्रकरणाची गंभीरताय पळोवन बावडींचेर कोणेच विश्वास दवरचो न्हय अशें आवाहन पुलीस उपमहानिरीक्षक वर्षा शर्मा हांणी केलां. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी संवसारभरांतल्या वखदां कंपनींक बंधनां घाल्यात. फुडल्या म्हयन्यांत अमेरिकेच्या प्रशासनाकडेन करार करूंक ना जाल्यार कांय पेटंट केल्ल्या वखदांचेर 100% मेरेन आयात कर लायतले असो इशारो डोनाल्ड ट्रम्प हांणी फार्मा कंपन्यांक दिला. पळयात. संवसारातली फार्मासी मानपी भारतासयत पुराय जागतीक वखदा बाजारपेठेक आता डोनाल्ड ट्रम्पाच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणाची कडू डोस घेवची पडटली. इराण आणि अमेरिके मदीं वाडत आशिल्ल्या तणावात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांणी परकी पेटंट केल्ल्या वखदा वयल्यान थेट 100% आयात कर लावपाचें थारायला. अमेरिकेचे परकी वखदा वयल्यान अवलंबन उणें करप आनी संवसारीक कंपनींक अमेरिकेत उत्पादन सुरू करपाक लावप हो ह्या निर्णया फाटलो मुखेल हेतू आसा. ह्या निर्णयाक लागून संवसारभर वखदांचो उणाव जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका करीत फाटल्या 50 वर्सांत काँग्रेसीन देशा खातीर कांयच करूंक ना, फक्त लूटमार केल्ल्याचो आरोप मुख्यमंत्र्यान केलो. तशेंच काँग्रेस पक्ष खोटो आनी कोट्यांनी रुपयांच्या घोटाळ्यांत अडकून उरिल्लो पक्ष अशेंय तांणी म्हळें. फोंड्या पोटवेंचणुकेक मतदारांनी रितेश नायकाक तेंको दिवन भाजपाच्या डबल इंजीन सरकाराक बळगे दिवपाचें आवाहन तांणी केलें. तशेंच 2027त भाजपाकूच जैत मेळोवन दिवचें अशें आवाहनूय तांणी ह्या वेळार केलें. काँग्रेसीन फाटल्या 50 वर्साच्या कार्यकाळात कांयच करूंक ना. वयल्यान जाल्यार ह्या देशाक लुटपाचें काम केलां आनी आतां उरलेलेय बी जे आहा पळय जॉयन जाल्या तेय कितें तरी मेळटा जाल्यार आपल्याक लुटपा खातीर फोंड्यांतले लोक थंयसर जॉयन जाल्ले आसा. हांव तुमकां मुद्दामून सांगता ही फटिगाची पार्टी आहा, ही लुटारूंची पार्टी आसा. तुमी हिस्ट्री काडून पळयात. हांव जर तांची हिस्ट्री सांगूंक वचत जाल्यार खंयचे स्कॅम तेंच्यांनी करूंक ना कदाचित तुमकां खबर आसचें ना. म्हणजे 2G स्कॅम पासून ती कोट्यांची स्कॅम जी आसा पळय न्ही ही काँग्रेसच्या कार्यकाळात ह्या देशाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना, ह्या गोंयाक लुटला म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक आयलां की तुमचें एक मत
हे बाब रितेश रवी नाईक हाका विधानसभेत तर पावयतले बट त्या बरोबर तुम्ही डबल इंजिनचे सरकार म्हाका आनीक स्ट्रेंथ दितले, म्हाका आनीक घट्ट करतले आणि परत एकदा 27 डबल इंजिन सरकार हाडटले. कदंबा महामंडळाकडल्यान जावपी निश्काळजीपणा भौशीक सुरक्षेक धोको, म्हापसा आणि पणजे बस स्टँडाची देखरेख करूंक ना असो आरोप खासगी बस आनी संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकरान केला. देखून तामणकरान कदंबा महामंडळाचो सरवेवस्थापक रोहन कासकर यांचे आड म्हापशा पुलीस स्टेशनात कागद दाखल केल्या. तशेंच पाड रस्त्यांचेर पडिल्ली फोंडकुलांचेर कारवायची मागणी करून कांयच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान प्रवाशांक त्रास सोंसचो पडटा अशेंय कागाळीत नमूद केलां. आयज आमकां कंप्लेंट एक दिवची पडटा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर. जो MD आहा मॅनेजिंग डायरेक्टर तो रोहन कासकर कदंबाचो. आतां कंप्लेंट दिवपाची पाळी कित्याक येता की 16/4/2025 आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें हातीन आनी जे म्हापसा आनी पणजे कदंबा बस स्टँड जे पळय आसा ते संदर्भान सगळे डिटेल ताका सांगलेले परिस्थिती. मागीर परत 28/4/2025 रिमांयडर दिलो, मागीर 8/5/2025 परत रिमांयडर दिलो आनी 18/8/2025 परत एक रिमांयडर दिलो. आनी जे वाहतूक मंत्री आनी मुख्यमंत्री आहा तांकांय आमी प्रत्येक मिटिंगेन निदर्शनाक हाडले की म्हापसा बस स्टँड आनी पणजे बस स्टँडाची परिस्थिती जी आहा ती अत्यंत हालाकीची आहा. आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जेन्ना सरकार विधानसभेन सांगता इम्प्रूव जावपाक जाय, तो जर इम्प्रूव जाता जाल्यार बस स्टँड पयलीं जो बेजीक पळय बस स्टँडाचो विशय हो सुटपाक जावो. आनी जर बस स्टँड बरें आसत जाल्यार लोक पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो वापर करतले. त्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यान ताका आदेश दिले की बस स्टँडाची सुदारणा करपाचेर म्हणजे हॉट मिक्सिंग हें सगळें काम हातीन घे. वाहतूक मंत्र्यान 15 जानेवारीक सांगले की काम सगळें हातीन घे आनी बाकीचे कितें विशय आहा आमचे इलेक्ट्रीक बसीच्या संदर्भान बी ते सोडय. 22 तारखेक जानेवारीचे इन्स्पेक्शनूय जालें हांगासर बस स्टँडाचे. सगळे बेजीक पळय जे कितें गोश्टी आहा ह्यो सुदारणा करून मागीर तेजो पिवपाच्या उदकाची वेवस्था, मागीर जे सोकपीट आहा RTOन वयता ते ओव्हरफ्लो जाता, सगळो घाण वास थंयसर पसरला आनी जे कोण पळय RTOन बी वयता तांकां पब्लीक जे पळय आहा पळय RTO ऑफिसान वयता तेंच्या हेल्थाचो क्वेश्चन एरायज जाता थंयसर. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना निदर्शनाक आमी पळय हाडलेल्यो त्यो गोश्टी निदर्शनाक हाडून मुख्यमंत्र्यानूय सांगून आनी वाहतूक मंत्र्यान सांगून जर जो मुजोर ऑफिसर आयकना जाल्यार ताका लागून आयज आमकां दुर्दैवान हांगासर पुलीस कंप्लेंट करची पडल्या. आप पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांचे आड अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावल्या असो दावा आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन ताका अटक करचो म्हणून पुलिसांचेर दबाव घाला. तशेंच हे राजकी गट भाजप आनी काँग्रेसीत मेळून रचला अशे आरोपूय वाल्मिकीन केले. भाजपाक आनी काँग्रेसीक हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान वाल्मिकीन दिलां. फोंड्या पोटवेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्लो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार गितेश नायक हांच्या अडचणीत वाड जाल्या. सुमार 5 लाख रुपयाच्या चेक बाउन्स प्रकरणात कितलेशेच फावटी समन्स जारी करून न्यायालयात हाजीर रावंक नाशिल्ल्यान मेर्शे न्यायालयान ताचे आड अजामीन पात्र वॉरंट जारी केल्लो. हो अटक वॉरंट फोंड्या पुलीस स्टेशनात पावला असो दावो करीत सप्तकाच्या निमण्या दिसा मेरेन आपाचो उमेदवार गितेश नायकाक अटक करचो म्हूण पुलिसांचेर दबाव हाडला असो आरोप आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. भाजप आनी काँग्रेसी भितर हिम्मत आसा जाल्यार आमच्या उमेदवाराक हात लावन दाखयात अशें आव्हान आपाचो गोंय मुखेली वाल्मिकी नायक हांणी केला. BJP आनी काँग्रेस पार्टी चवथाळ्या पयल्या दिसाच्यान आमच्या पार्टी फाटल्यान आनी आमच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान लागिल्ली आसा. पयलीं तुमी पळयलें मिडिया आनी सोशल मिडियाचेर अपप्रचार स्प्रेड करपाचो प्रयत्न केलो की आमी फक्त मतां फोडपाक आयल्या नाल्यार असली कामां करता आमी ते करता. ताच्या मागीर तुमी पळयलो की बाब गितेशाक कॉन्टेस्टूच करून दिवचे ना अशें एक षडयंत्र ताणें रचयलें दोगांयनी मेळून आनी नॉमिनेशनाच्या वेळार ताजें नॉमिनेशनूच भायर उडोवपाचो प्रयत्न केलो. पूण आतां नॉमिनेशन ताजें एक्सेप्ट जालें आनी इतले दीस बरो प्रचार चल्ला आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टीक दोगांयकूय घाम सुटला आनी इतलो घाम सुटला की तांणी आतां येदे व्हडलें षडयंत्र केला की आमच्या कॅन्डिडेटाक अरेस्ट करपाचो. म्हणजे 4 दीस उरले कॅम्पेनिंगाक. हे 4 दिसान कितें घडोवंक शकता आमचो कॅन्डिडेट आनी आमची पार्टी हे चिंतून तांकां इतलो घाम सुटला की तांणी ताका अरेस्ट करून तुरुंगान घालून ताका कॅम्पेनूच करूंक दिवपाचें ना अशें षडयंत्र तांणी रचयलां. तुमी पळयलें की
सोमारा एक नॉन बेलेबल वॉरंट काढले आमच्या कॅन्डिडेटाच्या अगेन्स्ट एक खंयची तरी ओल्ड केसीन. आता ह्या केसीन जशें सांगलें आमकां माहिती मेळ्ळ्या की दॅट अरेस्ट वॉरंट हॅज रीच द पोंडा पुलीस आणि पुलिसांचेर खूब प्रेशर आसा की बाब गितेश नायकाक उखलून आता विकेंड आसा कशें तरी भितर घालात आणि कॅम्पेनिंगाचे तितले उरल्या दीस ताका भितर दवरात आणि ताका कॅम्पेनिंग करून दिव नाकात, लोकां पर्यंत पावंक दिव नाकात असो तांकां ऑर्डर आयला अशी आमकां माहिती आयल्या. आमी लिपूंक ना. तुमकां कापासदात आसा जाल्यार आमच्या कॅन्डिडेटाक हात लावन दाखयात तुमी. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रशासनातल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि दुर्लक्षांचेर धक्को दिवपी आंकडे उजवाडाक आयल्यात. वट्ट 168 प्रकरणांतल्यान 93 प्रकरणां अजून प्रलंबीत आसात. बेकायदेशीर बांदकामां सावन सरकारी निधीचो गैरवापर मेरेन प्रशासनात नेमकें कितें चल्लां आनी इतल्यो केशी अजूनय कित्याक अडकल्यात पळयात हो रिपोर्ट. प्रशासनातल्या अनियमितताय आणि भ्रष्टाचाराचे जाळें दिसान दीस वाडत आसा हे आंकडेवारींतल्यान स्पश्टपणान दिसून येता. वट्ट 168 प्रकरणांतले 75 प्रकरणां सुटावे जाल्यात तरी 93 प्रकरणांचो अजून चौकशी सुरू आसा वा प्रलंबीत आसात. वर्सा प्रमाण आंकडेवारी पळयल्यार 2021 वर्सा 68, 2022 वर्सा 79 आनी फुडल्या वर्सांनी प्रकरणांचो आंकडो वाडत आसा. ह्या प्रकरणांचो तपशील चड धक्को दिवपी आसा. CRZ वाठारात बेकायदेशीर बांदकाम, उदरगत ना आनी उल्लंघन, सत्तेचो गैरवापर आनी अधिकाऱ्या कडल्यान भ्रष्टाचार, खोटी कागदपत्रां आनी फटवणूक करपाचे प्रकार, तेच प्रमाण सरकारी निधीचो गैरवापर, निविदा प्रक्रियेत अनियमितताय, प्रकल्प फुटून नेम आडावप ह्योय गजाली उजवाडाक आयल्यात. ताजे परस चड गंभीर म्हळ्यार कागाळी आसून लेगीत अधिकाऱ्यांनी कसलीच कारवाय करूंक ना, म्हटल्यार स्पष्ट दुर्लक्ष. जमनीच्या वेव्हारांतय व्हड प्रमाणात अनियमितताय उक्ती जाल्या. जमीन हडप, बेकायदेशीर रुपांतर आनी नेमांचे उक्तेपणान उल्लंघन हे सगळे पळोवन एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता, इतली केशी कित्याक प्रलंबीत आसा आनी गुन्यांवकारांचेर केन्ना कारवाय जातली. प्रशासनाचेर सामान्य नागरिकांचो विश्वास तिगोवन दवरपा खातीर आतां ठोस आनी पारदर्शक कारवाय करप खूब गरजेचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सत्तरी माल कृषी प्रधान तालुको म्हणून वळखतात. हांगा वेगवेगळ्या प्रकारची पीक घेतात. मात हालींच्या काळात सत्तरी मोठ्या प्रमाणात आंब्याचें उत्पादन घेतना दिश्टी पडटा. महाराष्ट्र राज्य आंब्यां खातीर फामाद असले तरी आता सत्तरीच्या आंब्यांकूय मागणी वाडल्या. पळया. पाली सत्तरीचो शेतकार राजेश सिंग हाणें आपल्या बागायतीत मोठ्या प्रमाणात आंब्याची लागवड केल्या. सुमार 10 एकर जमनीत 1,500 आंब्याची झाडांच लायल्यात. वेगवेगळ्या 26 प्रजातींचे आंबे ह्या बागायतीत आसात. देखीक मानकुरा, सिंधू, हापूस, केसर, लडू, तोतापुरी या प्रजातीच्या आंब्यांचे पीक घेतात. आता सध्या आंबे पिकपा खातीर तयार जाल्ल्या उत्पन्न मेळपाक सुरवात जाल्या. राजेश सिंग हांच्या बागायतीतल्या आंब्यांक बाजारात बरी मागणी असून गोवा बागायतदार तशेंच हेर आस्थापना अंतर्गत हे आंबे विकतात. तशेंच गिरायकांचे मागणे प्रमाण गोंय, महाराष्ट्र, मुंबय आणि गुजरात अशा वेगवेगळ्या राज्यांनी आंबे धाडटात म्हणून राजेश सांगता. आमचेकडे आंबा आसा, काजू आसा. आंबाचे मेन म्हटल्यार माझ्याकडे केसर आसा, मानकुराद आहा, सिंधू आहा, रत्ना आसा, आम्रपाली आसा आणि बारीक बारीक अशी 26 व्हरायटी आसा. तर हे वर्सा पहिली जी फ्लावरिंग येयलें ती बरी शेड जाली आणि तेजे मागीर सेकंड फ्लावरिंग, मेल फ्लावरिंग भरपूर येलो, तेजे खातीर सगळे फ्लॉप झाले. थर्ड फ्लावरिंग बरें आसा. आता माझे हार्वेस्टिंग सुरू आसा. केसर आणि मानकुराद दोन्ही थोडे हांव हार्वेस्ट करून दवरलेले आहा, म्हणजे फॉर ट्रायल. ते बरे पिकले, ते म्हणजे 2 दिसांनी तेका आणि बरे कलर येतले. तर माझे आता ॲटलिस्ट 7-8 तारखेच्यान आमी सगळे गोवा बागायतदारचे जे स्टोर आसा, डिपार्टमेंटल स्टोर, तांकां घालूंक कॉमिस करतले. आणि ही माझी जी केसर आसा ती प्रोडक्ट चड आसा म्हणून 70% हांव गुजराताक धाडटलो फॉर एक्सपोर्ट. सेवा करता ना 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 ते कितें करता तांकां, पण आमी गुजरात धाडटा, मुंबय धाडटा, थंयच्यान ते डिस्ट्रीब्यूट करता. सर तुमकां तुमचे लास्ट टाइम भायर अमेरिकाक बी गेल्ले, सो ह्या वर्सा तुमचे तशें कितें आसा? हे वर्सा वचपाचें खूब डिफिकल्ट आहा, एक्सपोर्ट जावपाचें खूब डिफिकल्ट आसा. आणि मानकुराद आमचे हांगाच खपता सगळे बरें. आणि आमी ऑर्गेनीक पिकयतले. तुम्ही बघू शकता, आमी हांव 2 ट्रक गवत हाडून दवरलेले आहा. गवतान फूल पिकयता? सगळे फूल गवतान पिकयता. हो पळय, थंय 2 ट्रक गवत आहा. सो तुम्ही म्हणजे
ह्या वर्सा तुमचे पीक बऱ्या प्रमाणात येयला सर तुमका हय, देवानी हे वर्ष म्हाका खूप बरें दिलें. सो बाजारपेठी बरी मेळटली म्हणटा तुम्ही. हय 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 हय. आणि आमी ऍटलिस्ट 15 दीस बेगीन आसा न्हू. हय जी आमी कल्चरल प्रॅक्टिसेस हे करता तेजेनी म्हाका 15 दीस पयलीं एडवांटेज मेळ्ळा. आतां साधारण आमी जी हे केलें कॅल्क्युलेशन, माझे 15 टन ही आसतले मानकुराद, 10 टन माझे सिंधू असतले आणि 60 टन केसर. सर हे तीन व्हेरायटी आहा तीच व्हडली आहा. व्हडली आहा. होय आणि आणि बाकी बाकीची दोन आसा असे हय. दोन झाडां. सो तुमची आता आम्ही आता कितली वर्सां जाली तुम्ही करता, सो तुमची जी गिरायक आसा ती डायरेक्ट तुमच्याकडे येता. हय 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 हय. आमकां आतां म्हणजे कस्टमराकडे वचपाचे हे ना, येता लोक. लास्ट इयर हांव फूल गोवा बागायतदार सप्लाय केलाय. आता त्यांचे डिमांड चालू आसा. लोक म्हणटात तांकां येवन विचारता वाडपयचे राकेशाचे आमो केन्ना येतलो रे. कितें आमी जे नॅचरली पिकयता आणि केमिकल तुम्ही खंयचे बी जाय तरी केन्ना बी कोणी व्हरून टेस्ट करपाचो. पेस्टिसायड रेसिड्यू अजिबात जावचे ना हेचे भितर. नमस्कार. सत्तरी कृषी प्रधान आसा आणि आमकां खबर आसा की सत्तरी खुबशे वेगळे पीक घेतले गेले वयता. आंबे हे फक्त महाराष्ट्रांतच जायना तर गोंयांत सुद्दां जाता आणि सत्तरीन मोठ्या प्रमाणात पीक घेवपी आमचे राकेश सिंग हे सुद्दां हांगासर एक प्रगतीशील आणि सक्सेसफूल एक शेतकारी आसा. गोंयचो आंबो ह्यो मानकुराद आसा. मात राकेश सिंग हेणी आपल्या शेतान वेगळे प्रकारचे एकूण 26 प्रकारचे आंबे लायलेले आसा आणि सध्या तेजे हार्वेस्टिंग सुरू जाल्ली आहा. गोंयचो आंबो म्हणटा तो मानकुराद आणि मानकुराद सुद्दां सध्या तेजे पीक घेवपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि सध्या तेंच्यांनी आंबे काडपाक स्टार्ट केल्ले आसा. सध्या टप्प्याटप्प्याने आंबे काडपाक सुरवात जाल्ली आसा आणि बाजारपेठे सुद्दां तेका खूब व्हडली मागणी आसा. एकूण 10 एकर जमिनीन तेंची ही आंब्याची लागवड आसा आणि 15 टन आंबे तेका मानकुराद मेळटा. तशेंच वेगळे केसर आसूनी, सिंधू आसूनी, तोतापुरी आसूनी, नीलम आंबे आसूनी अशे वेगळे 26 प्रकारच्या आंब्याची जाती तेणी हांगासर लायिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. साश्टीतली लायफलायन साळ न्हंयत सिवरेजीच्या प्रश्नावयल्यान एक गंभीर प्रश्न निर्माण जाला. मात हो प्रश्न अजून तडीक लागना. कोट्यांनी खर्च करून लेगीत साळ न्हंयचो प्रश्न अजून मेरेन जैसे थेच आशिल्ल्यान आमदार वेंचीन सरकाराक फेल म्हणला. तशेंच सरकारा कडेन हो प्रश्न तडीक लागना जाल्यार आपल्याक चेअरमॅन करात असोय सल्लो ताणें दिला. पळयात. सागरीवर जी आमची आसा तिका वाचोवपाची अत्यंत गरज आसा. आमी जर पळयलें आतां मडगांवाच्यान जवळ जवळ 5 गटर जे आसा, एक तुका खारेबान वयल्यान येता हो जो आसा आमकां दिश्टी पडटा, तसो आमकां दुसरो एक ओल्ड मार्केटान दिश्टी पडटा, तिसरो आमकां SDPD मार्केटान दिसता आनी तेजे नंतर अशे बारीक खूब आसा जे कंटिन्युअस फ्लो जाता आनी हे सागरीवर प्रदूशीत करता. सो सागरीवर जर प्रदूशीत करपाची थांबपाची जाल्यार तेका हे म्हणटा सगळे बंद जावपाक जाय. आनी सरकारान इतले पयशे मोडले आतां की तुका सिवरेज प्लांट घातलो, सिवरेज लायनी घातल्यो. पयलीं आतां एक नवीन लायन घातल्या 2-3 वर्स पयलीं. पूण ह्यो जर म्हाका दिसता हे जर डायरेक्टली जर ताका कनेक्ट केले, व्हाळच जर कनेक्ट केले जाल्यार म्हाका दिसता प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो दिसता. पूण सरकार खुबशे पयलें आतां एक बांदार बांदला. बांदार 5 वर्स पयलीं बांदलेलो. तेजे फाटल्यान उद्देश कितें आसलो की गटराचें उदक येतलें, तें स्टॉप जातलें, ते बांयक वयतलें, बांयक कचरो उरतलो आनी ओवरफ्लो जावन वयतलें म्हणून. पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन जालें ना. तशेंच दुसरें आमी पयलें गांधी मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केला. पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन नुस्त्या मार्केटाक एक सिमिलर प्रोजेक्ट केलो. तेजेर कितें तरी पयशे मोडले आनी तेजो आउटकम कांय ना. सो आमकां कितें जाय, आमकां हेतून तर पॉलिटिकल कांयच ना, कोणाचे त्रास करपाचे ना. आमकां जाय साळ रिवर निवळ जाल्ली जाय. साळ रिवर आमकां खेळपा मेळपा जाय आमच्या भुरग्यांक, फुडली जनरेशन. हाजेर आतां बेजीक उपाय म्हणटा तो कितें सारको? उपाय म्हळ्यार बंद करपाचे. जे पळय आतां आमी म्हणटा इतले सिवरेज लायनीचे पयशे मोडले, मॅन्युअल मारता प्रत्येक कडेन. म्हणल्यार फाटली 20 वर्सां जाल्यार मॅन्युअलच मारता पळयता. सो हे मॅन्युअल जे मारले ते तुमी जर सोडपाचें आनी प्लांटाक कनेक्शन दिवपाचें. इतलें सिंपल आसा तें. आतां सपोज जर जायना, हांगाच सुद्दां जर मुखार जर मॅन्युअल मारलो आनी तें कनेक्शन करून जर तुमी हेका दिलें, प्लांटा दिलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. सिवरेज डिपार्टमेंटाचें काम जे जावपाक जाय आशिल्लें तशें जालें ना. न्हू तें कळच ना आमकां कितें चल्लां म्हण तें. फक्त आमकां दिसता ते रस्त्याचे हॉटमिक्स घातलो रस्तो तेन्ना आमी पळयता खणटा मॅन्युअल मारपा खातीर. आनी मॅन्युअल म्हणटा चालूच आसा. पूण तुवें जर पळयलें पावसा उदक नावेली बीच्या रस्त्याचे वयर उदक येता, तुका फवारे कशे वयर येता. नावेली ती मडगांव म्हणजे हेजो कितें तरी ते प्रॉब्लेम आहा, प्लांटाकूय प्रॉब्लेम आसा. मडगांवां खूब कडेन उदक येता, कोमा एरिया सगळी फ्लडेड जाल्लेली आसता. सो हेजेर बरो विचार करून करपाक फुडली आमी म्हणटा आतां विजन 2047 म्हणटा.
आमी आत्मनिर्भर जावपा जाय म्हणटा ह्यो सगळ्यो गोश्टी करतले आमी बेजीक आमचे जो नालो आसा जो रिवर आसा तिका सांबाळपाची गरज आसा नाजाल्यार जावची ना ही रिवर निवळ जाल्यार अख्खी मडगांव निवळ जाता ही घाण हितून आतां डेंग्यू केसी कितली जाता मलेरिया केसी कितली कोण विचार करता हेजेर आमी म्हणटा डेंग्यू जाले म्हणटा वयता ती एरिया फॉग करता आनी वयता फॉग करपाची गरज नाले बंद करा आनी पॉसिबल आसा तें प्रत्येक घरा कनेक्शन दिया प्रत्येक हॉटेला मडगांवाची म्हाका दिसता 50% हॉटेलां कनेक्शन नासतलें सिवरेजीचें करा तांकां दिया न्हू ना वन टायम तांकां फ्री करून दिया न्हू हेजे खातीर जर गोंयांक बरें जाता जाल्यार फ्री दिया न्हू कनेक्शन कमिशन जाल्लें आसा तरी आसतना जे सिवरेजी वॉटर 8 नाल्लांतलें येता तें भायर व्हांवता हांव हे डिपार्टमेंटाक आनी हे सरकाराक दोगांयकूय कंबायन करून बंडल करून बांदून सांगो सोदिता की तुम दोगोय फेलियर सरकारूय फेलियर डिपार्टमेंटूय फेलियर नॉर्दर्न ट्रंक सोडून दी ती जातली तेन्ना पळया सायपम कंप्लीट जाली म्हणटा कांयच कंप्लीट जालें ना सायपम लेक तुम चल जाल्यार थिंग जो नल्ला डायवर्ट करपाक तो केल्लो तो डायवर्ट जावन STP वचपा नाका आशिल्लो बरे भाशेन तो हूंय वयता जाल्ली वस्त तांकां मेंटेन जायना हें जातलें तें सो द होल थिंग इज तांकां कोणा इंटेन्शन ना करून दिवपाचें आय एम चॅलेंजींग द गव्हर्मेंट मेक मी द चेअरमॅन I will protect all 23 creeks. I will protect the riversal. Make me the chairman. Give me a fund for this next 8 months, and I will execute it. Execute it with sincerity, with accountability. I will take all my sarpanches. जावं तो कोलवा सरपंचाक येता बाणाले सरपंच झेवियराक येता वारकी सरपंचाक येता कुर्मणी सरपंचाक येता व्हडले सरपंचाक येता आनी आमगे केडशी सरपंचाक येता सगळे मुगे सरपंचाक घेवन ते हाडीन तुमगे सरपंचाक घेवन वी वील एक्झिक्यूट इट टुगेदर आनी लोकांक घेवन आय थिंक दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड सो गिव मी हांव मागोता गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी आय एम आस्किंग फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक यू आर नॉट डुईंग इट पुट मी इन चार्ज ऑफ डुईंग इट गिव मी द रायट फंड अँड आय वील शो यू हाऊ टू डू इट लंच टाइम न्यूज हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. तो बनो AI के असली गेम चेंजर्स. ज्वाइन कंप्यूटर साइंस एट पारुल यूनिवर्सिटी क्योंकि यहाँ पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.